मोशनाचेर सारको रिप्लाय मेळना ना आमकां जो रिप्लाय मेळोवपाक जाल्लो तो मेळना. आतां तुमी पळयला आसतलें काल जावं पयर सेम जाल्लें आसा. आयज रिप्लाय दिवपाक म्हाका खबर ना कित्याक मिनिस्टर भियेता जावं कित्याक एक्झॅक्ट रिप्लाय कित्याक दिना. आमी जे कट मोशन घालता आमी क्वेश्चन विचारता ते एक्झॅक्ट आन्सर करपाक जाय आनी स्पिकर आमकां विचारपाक पासून चान्स दिना. काल कितें जालें काल आमी फोर्सान तांकां सांगलें आमकां विचारपाकूच जाय. पयर तेंच्यांनी दिवंकूच ना चान्सूच दिवंक ना. सो अशें समज आसा अशी असेंब्ली चलता नाल्यार कित्याक लागून असेंब्ली आसा फक्त तुमची भाशणां आयकोपाक. आयज कितें जालां मिनिस्टर भाशणां दिता CM भाशणां दिता फक्त भाशणां सांगता. मात जो आन्सर आमकां जाय जे आमी कट मोशन कित्याक घालता की आमकां एक आन्सर मेळटलो एक सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळटलो. मात तो सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळत ना. कालूय सेम जालें ट्युरिजमाचें जावं ITचें. आयज 2 कॉर्पोरेशन बंद जाल्लीं आसा. एक कॉर्पोरेशन बंद जालां आनी एक कॉर्पोरेशनाची अजून पर्यंत फायलींग केल्ली ना. 10 वर्सां जालीं फायलींग करूंक ना. सो तेजो आमकां आन्सर जाय आसलो मात तो क्लियर कट तेंचो आन्सर कांय नासलो. तशेंच ट्युरिजमा बाबतींत आमी कितलेशे पॉयंट आवट केले मात ते पॉयंटेड जो आमकां आन्सर जाय ते आन्सर मेळना. फक्त एक रोल एक भाशण केलें की आमचें ट्युरिजम अशें आसा तशें करूंक जाय तशें जावपाक जाय अशें जावपाक जाय. मात एक्झॅक्ट ग्रावंड रियलिटी कितें आसा हेजे बाबतींत आमी जेन्ना सांगलें तेन्ना तेजेर आमकां कांयच आन्सर मेळूंक ना. आयज कितें विशय म्हणजे आयज ड्रग्साचे तुमी स्कूल कॉलेजीसान बीन पावला अशें सुद्दां कितें तुमचें क्वेश्चन हय आयज आमचो मेन जो हें आसा तो ड्रग्स आनी एक्सायज आसा मोस्टली आमी ड्रग्सा बाबतींत उलयतले कित्याक मेन तुमकां खबर आसा गोंयभरांत कितें जाल्लें आसा तें. सो आमी एसेंब्लीन एक्झॅक्ट मांडटले की कसो हें जाल्लो आसा इफेक्ट जाल्लो आसा तो. आनी दुसरें म्हणजे आमचे डिमांड्स आसा. आयज पळोवया आयजूय आमकां जाय की आन्सर मेळलो मात जो स्पिकर आसा स्पिकरान भायर रावपाचो न्हू. तो एकाचो BJP आसा म्हणून चडसो भायर रावता आसतलो म्हणजे अशें जावपाक जायना. स्पिकर हो सगळ्यांचो आसता आनी सगळ्यांक जे रुलींग एज वेल एज ऑपोजिशन बेंचाचे दोनूय हांकां सॅटिस्फॅक्टरी टायम दिवपाक जाय. हांव म्हणटा जेन्ना मिनिस्टराचें रिप्लाय जालें तेजे नंतर एटलिस्ट एक 5 मिनटांचो तरी टायम दिवपाक जाय एवरी ऑपोजिशनाक जे करून इफ एट ऑल आमी सॅटिस्फाय आसा काय ना हें विचारपाक लागून. मात ते टायम दिना आमकां. कितें तुवें म्हणल्यार ड्रग्साचो इफेक्ट दिसता म्हणटा तो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिसता खंय तरी. हय ते आमी तुमकां एसेंब्लीन सारकें सांगतले मांडटले तेन्ना सगळ्यांक कळटलें आनी CMाकूय कळटलें कित्याक जो आमकां तरी रिप्लाय येयल्या ते सॅटिस्फॅक्टरी ना अशें म्हाका दिसता.